Welcome back. The issue of admission to HIV positive students in higher secondary at Reborn has surfaced again. This time too, parents are raising objections. Although these apprehensions are raised out of concern, experts say they are based on unfounded logic and unscientific opinions. Parents say they are not discriminating. Parents at Rivanna are agitated as they doubt that a high school in the vicinity has admitted HIV positive pupils. Parents are more upset as they were called for a meeting by the school management on Saturday, but nobody turned up. Parents expressed that they are not discriminating, but only demanding to separate HIV positive students from normal pupils. आणि आता आमकां तें सारकें हें कर म्हूण सांगलें न्हू भुरग्यांक कार्ड नाजाल्यार कितें जाल्यार सांग म्हळ्यार फादर आसल्यार सिस्टर आसना सिस्टर आसल्यार फादर आसना कितें सांगता ती HIV न्हू नॉर्मल भुरगीं आमी कितें सांगलें नॉर्मल तर भुरगीं जालीं न्हू जाल्यार सगळें डिस्ट्रिब्यूट कर न्हू भुरग्यांक फादर आयज येयले ना आयज आपण येता म्हूण सांगता तो येयले ना मोबायल फोन केलो जाल्यार मोबायल ऑफ फादराक गेलो आतां मंडे हें करपाक गेला डिसिजन मंडे सगळीं पेरंट्स येतलीं आमी भुरग्यांकूय हाडटलीं सिस्टर सांगता त्या भुरग्यांक आमी काडपाक रेडी ना म्हणून प्रॉब्लेम जालो हे प्रॉब्लेम कितें ते HIV भितर आनी हे भुरग्यां आमगे बरे भुरग्यां भितर मिक्स घातलें तें फादर म्हणपाक लागलो कितें आमकां वयल्यान सावन ऑर्डर येयला त्या भुरग्यांक काडची न्हू त्या तेंगे त्या सिस्टरी भुरग्यांक लागून आमगे भुरगीं एड्स बीन जावन त्रास जाल्ले आमकां नाका भुरग्यां आमी डिस्क्रिमिनेट कोन्नाय पयलीं तीं भुरगीं हिंगा आहलोलीं सिस्टरांगे कंपाउंड आहलोलीं कोणा प्रॉब्लम आसना ना म्हूण विलेजान जावन प्रॉब्लम आसना ना म्हूण भुरग्यां प्रॉब्लम आसना ते नॉर्मल भुरग्यां बगले मिक्स जालीं भुरग्यां तीं भुरगीं तेंक कितें खबर आसता हेटो कोडी कितें जालें तीं जावं तेंक फिरीत जालें आनी तीं एकमुखाक हें जालीं तें रोगोत मिक्स जालें भुरग्यां इफेक्ट जालो हें आयची हें न्हू तें दिस इज गोइंग टू इफेक्ट द होल विलेज. Meanwhile, our correspondent tried to contact the principal of the school, but his phone was not reachable. Parents will again deliberate this issue on Monday. Reporter Mayur Naik for Prudent. Animal Rescue Squad and forest officials raided and seized wild boar meat on Saturday at Gimone, Pilgaon. 2 buyers were arrested while purchasing meat for consumption. Rohidas Salilkar and Eknath Shinde, both from Pilgaon, have been arrested. An Activa has also been attached. This incident happened just few meters away where a dog was killed by a live crude bomb recently. रानडुकर जो आसा तेका गिमोणे हांगासर वचून तेका बारीक करून तेजे वाटे घातले वयताले हांवें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हें केलें इन्फॉर्म केलें पण म्हाका दिसता हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे हांगासर कोण स्टाफ जे आहा ते हांगासर कोण रावना आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जाता तितके बेगीन हांगासर स्टाफ जे आसा ते अशा वेळाचेर ताबडतोब एक्शन जावपाक जाय पूण तशें एक्शन जायना आनी त्या जाग्याचेर जे चड स्टाफ जर आसलेलो जाल्यार ते जे कापपी आहा ते पळचे नासले आनी एक दोग जाण जे घेवपी जे आहा वाटे घेवपी जे आसा ते मेळ्ळेले आसा पूण तेंची व्हिडियो शुटींग आनी सगळें काडलेलें आसा ते आमचे कडेन अवेलेबल आहा जे कापतना सकाळी म्हाका पावणे जावन फोन दिल्लो की अशी खबर घडलेली आहा तेन्ना ताबडतोब हांव गिमोणे जाग्यार हजर जावपाचें त्या प्रमाणे हांव स्टाफ घेतलो आनी हजर जालो आनी ते मास आमी मेळ्ळे आमकां ते ऑफिसा कडेन हाडले मास कसलें म्हणून ते दुकराचे रानडुकर रानडुकर. Farmers of Mandel in Ambaji and Fatorda have requested the government to revert agricultural land back to them which was earlier acquired for truck terminal. They said farming is their only occupation and if the agricultural land is converted into a concrete jungle then there will be no fields left for the generations to come. ट्रक टर्मिनल लागून ट्रक टर्मिनल हांगा फॅक्टरी ना कांय ना बिस्तीन ट्रक टर्मिनल केलें आतां एक्वायर करून दवरलें तेशें आतां 11 वर्सां जालीं गोवोरमेंट आतां इतू वर्सान दोन कितें करपाक 11 वर्सां एक्वायर करून दवरपाक सो तुमगे डिमांड इशी आतां तुमकां कोती दिवची आमगे हांव मागताय सीएमा कडेन जायते सीएम जायत जाणां बरें करता पूण आमचें योदा मातशें बरें करून दाखय कितें आमी तुजें हाडलें आसतलें तुवें बरें केलें जाल्यार कितें आमकां तेश करून राग बी कांय ना आमकां आमगेलें कित्याक प्रत्येक लोकां गेले एक तर कितें जालें ना जाल्यार तेंकाय माराक आम हालीं एगेन्स्ट कित्याक आमगे शेत आमी वयताय आमी एगेन्स्ट जालो हय. The farmers informed that the land they are cultivating was forcefully acquired by the government at the instance of then Minister Digambar Kamath, who had plans for a truck terminal in the city.
Agricultural land at measuring 1,35,000 square meters was being acquired. However, the truck terminal proposed was later scrapped by the government. But the land was not returned back to the farmers. Government orchini कित्याक सगळे कोण बिल्डिंग कारण आम गोंयकारांक कांय ना आतां कित्याक गोंयकारांनी कित्याच पोट भरतले शेताचे गोंयकार पोट भरताय गव्हर्मेंटान दवरची कित्याक आनी उपाय ना आनी कांय हें करपाक कांय ना. Reporter Savio Dice for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.